उदका बाबतींच्यो घोशणा फुडारांच्या घोशणांनी आनी कागदारच उरल्या हाचे एका फाटोफाट एक पुरावे फुडें येत आसा। पूण अजून मेरेन चडशा गावांनी एक तर नळ सुके आसात नाजाल्यार नळांक येवपी उदक तरी खोदूळ आसता। हाजीच एक देख आमकां 70 सावड्डे गांवची पळोवपाक मेळटा। फाटले कितलेशेच म्हयने जाले ह्या गावात नळांक उदक सारखे येयनाशिल्ल्यान लोकांची बरीच धांवपळ चलिल्ल्यान लोक आता घसघशीत बऱ्या उदकाक ताणेल्यात। आता या गावात केन्ना तरी बरे घसघशीत नितळ उदक व्हांवतले हो येता तो वेळच सांगतलो। पळयात। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान एक सरा कडेन येयल्ले आमकां उदक खोदूळ येता 3-4 म्हयने जाले। ते सराक आमी सांगला। सर म्हणटाले ते दाबोस आमकां एक्चुअली पयलीं दाबोस प्लांटातले उदक येताले। आतां हांगा कुडचे प्लांट जाला न्हू तो उदक हे आतां तुमच्या खंयच्या वाड्यार येता? सावड्डे फुल एरिया हय। तुजें नांव कितें? म्हजें नांव गोपाल नायक। हय आतां तुमी आतां तुमकां 3 म्हयने सुमार जाले म्हणटा ती अशी खोदूळ तुमी अशें डिपार्टमेंटाक कोणाकच सांगू ना? ते ऑपरेटर आहा न्हू तांकां म्हणलेले आमी ते म्हणटाले आमी सांगता फुडें सांगता म्हणटाले। पूण हे आतां खोदूळ उदक आसा पळय तें तुमी उदक पिवपाक बी तुमचें सेम उदक पिता हे? आतां उदक म्हणजे आठवड्याक समज एक 4-5 दीस जाले जाल्यार एक 2 दीस भितर अशें म्हणजे मदीं खोदूळ येता मदीं बरें येता अशें येता। हय पूण तुमी एका जे ऑपरेटर आसा तांकां सांगीत आसलेले? तांकां सांगलेलें म्हणटाले हां पूण तेजें हें जावन आसलें। आतां तुमकां कितें सांगलां? आतां सरान सांगलां आमकां दाबोस प्लांटासून उदक सोडपाक मोस्टली ट्राय करता म्हणटालो तो। दाबोस प्लांट म्हणजे ऑल ओवर 70 आनी 5000 कनेक्शनां वाडल्या त्या खातीर मातशें सोडपाक प्रॉब्लम जाता म्हणटालो। पूण आतां आमी 2 वरां तरी पूण हे आतां खोदूळ उदक येता पळय तें कित्या खातीर येता अशें म्हणटा? कमी आसा तो म्हणटा की आतां डबल फिल्ट्रेशन घालता म्हणटा एक फायल घातली रिटर्न येयल्या तो आतां आनीक फॉरवर्ड करता म्हटला। सो पळया आतां कितें फुडें जाल्यार आतां ऐकात अधिकाऱ्यान दिल्ले रजाव। न्हंयक ह्या 2-3 दिसान टर्बिडिटी चड आसा खोदूळ उदक चड आसा आनी तांकां तेणी सांगलां की तांकां उदक खोदूळ येता म्हणून। सो हांवें ताका सांगलां आतां तें आमी चॅक करता आनी समजा खंय जर वॉश आवट लायन कट करून क्लीन करपाची आसा ती आज करून घेतले। ताका खूब दीस जाले अशें म्हणटा न्ही उदक खोदूळ ते हे पळय म्हाजे कडेन आयज आयल्या सो आज हांवें तांकां सांगलां की आज आयच्यान तो इशू खोदूळ उदकाचो इशू सॉल्व जातलो। म्हणजे कितें प्रॉब्लेम जाला तो चॅक करता? चॅक करता कितें प्रॉब्लेम जाला तो चॅक करता आनी जर लायन क्लीन वॉश आवट बी करपाची आसा जाल्यार ती आमी करून क्लीन करता। गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।